आश्वे दर्यादेगेर उज्यांत आशिल्ल्या शेकाची नोंदणी हॉटेल म्हणून जाल्या। खऱ्या अर्थान हाची नोंदणी खाजगी शेक म्हणून जावपाक जाय आशिल्ली। ह्या प्रकाराचो हांवें अहवाल मागयला। तशेंच राज्यभर पर्यटन आस्थापनांची नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणाखाला एक समिती तयार जातली, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। शेकाक उजो लागला, सुदैवान कांय जालें ना। जेन्ना इरिस्पॉन्सिबली कोण धंदो करूंक सोदता तसल्याना अशे इश्यूज जाता। एज अ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्या दिसांनी आमी फाटीं शेक 7 तेन्ना लासले, दे डिड नीड CRZ बिफोर, बिकॉज दे वे बिफोर 1991 आनी ताणें टुरिजमाचें परमिशन घेवपूच ना। ह्या आतां काल जें जालां, आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट दॅट इट इज रजिस्टर्ड अंडर C कॅटेगरी, वेर इन दे आर सपोज टू बी प्रायवेट हट्स टू माय नॉर्मल पळयतकर, सो इट शूड कम अंडर प्रायवेट शेक। सो ह्यो गजाल्यो ज्यो जाल्या ताजे रिपोर्ट ऑलरेडी मागला। Whoever is responsible in terms of giving this type of permission at that level, he सगळी powers were delegated earlier to deputy director level. Then we brought it to director level, कित्याक अशे एपिसोड जातात की एकदा इन्स्पेक्शन जाला, जावूं ना, रिकॉर्डार मेळना आनी मागीर मेळटकर सगळे असले गजाल्यो भायर सरता। एंड आय हॅव आस्क्ड द डायरेक्टर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम which will go throughout to check all tourism enterprises, कित्याक ह्या दिसांनी आमी 2-3 गजाल्यो नोंदणी केल्या। एक म्हणल्यार B आणि A म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स जे A आणि B कॅटेगरीन आसपाक जाय ते C कॅटेगरीन रजिस्टर जाल्या। कशें जाल्या इज अ क्वेश्चन मार्क, आनी ताज्या खातीर थंय वी नीड टू सी दॅट एक्शन इज टेकन। सो एक टीम टू चेक ऑल टुरिजम एंटरप्राइजेस, दॅट इन्क्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेल्स, दॅट इन्क्लूड्स hotels which got renewed, that includes private shacks, all this permission not given throughout north to south check करपाक लायिल्ले आसा, कित्याक there are anomalies which can be seen in cases which have been noted. These anomalies do not come on the normal administration part of it, because these are not things which come to the government on a daily basis. These are at the director or the deputy director level. Responsibilities need to be fixed is one part, पण ज्या तरेन अशे उज्या लागूंक लागल्या आनी ज्या तरेन आमी अशें प्रायवेट शेकाक परमिशन अनलेस ड्यू डिलिजन्स इज दिवपूच नाका आमी सांगलें, कित्याक परमिशन दितकर if they are doing this type of things or categories are being changed, it's a serious issue, and that issue has to be definitely I will intervene and look at it, which is something which needs to be acted upon. पण इमिजिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करून पयलीं म्हाका फायंडिंग्स मेळ्ळे की एक जातले, दुसरें हाजेर रिपोर्ट ऑलरेडी मागिल्लो आसा, ताजेर कितें आसा तें वी वील रिवर्ट बॅक टू यू ऑन वन्स आय गेट